गोय घरगुती कामगार चळवळीन मडगावच्या ग्रेस चर्च हॉलांत आंतरराष्ट्रीय डिसेंट वर्क डे मनयलो। घरगुती कामगार मंडळ आसचे, तांचे अधिवेशन जावचे, तांचो हक्क तांकां मेळचो अशें समाजीक वावुरपी ॲडव्होकेट आवदा वेगशान सरकारा कडेन मागला। मडगांवां निकतोच आंतरराष्ट्रीय डिसेंट वर्क डे मनयलो। कार्यावळी घरगुती काम करपी बायलां व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्लीं। तांचो पगार सुटयो तांकां मेळच्यो अशी मागणी बायलांचो एकवटची आवदा वेगशान केली। ताची डिग्निटी, ताचे हक, ताका डिसेंट वर्किंग आवर्स, त्या भायर तांचे इक्वल पे विथ अदर वर्कर्स, त्या भायर गव्हर्मेंट शूड कन्सिडर देम फॉर मिनिमम वेजेस, तांची लीव, तांकां हॉलिडेज, हे सगळे तांकां मेळचे म्हणून तांची चळवळ परत परत चल्ल्या। हे आमी तरी तांचे बरोबर आसता आमी डोमेस्टीक वर्करांचेर अत्याचार जाल्यारूय अबे आमी आसता, पूण तांकां आमची सरकारान मागणी तांकां बोर्ड आसच्यो डोमेस्टीक वर्करांक लायक अदर वर्कर्स, तांची मिनिमम वेजीस आसच्यो आनी कंडिशन्स फेवरेबल तांकां काम करपाक विदावट बींग अब्यूज, विदावट बींग सेक्शुअली अब्यूज, हे सरकारान तांकां दिवची। तुमचं किती हे आसतलो ताचे भितर तांचे भितर अत्याचार जाता तेन्ना आमी आसा तांचे बरोबर वांगडा। कसले तेंचेर अत्याचार कितले जाणांचे आमी पेमेंट दिवना, टायमार पेमेंट दिनात, ते आमी वचून चोकून तांचे पेमेंट घेवन जर ते मायग्रंट जाल्यार तांकां तांच्या गांवांत पावयल्या। आनी केटल्याच हेजे वेळार पॅन्डेमिकाच्या वेळार एक चलयेक कामां हाडले रांदपा म्हणून, तिचे दादल्याची बायल प्रेग्नेंट आशिल्ली, तो ताचे कडेन मस्ती करपाक लागलो। ताका आमी थंयच्यान हाडून शेड्डो होमान दवरून ते दादल्या कडेन ताचो पगार घेवन ताका व्हरून आमी गाडी करून ताच्या गांवांत पावयला कर्नाटका। सरकारा कडेन कितें डिमांड बी तुमगेलो आसतलो? सरकाराचो आमचे डिमांड की तांची डिग्निफायड वर्क, इट इज वर्क, आतां तांकां काम म्हणटात। डोमेस्टीक वर्कर सवण म्हणटाले पयले, सकाळी 6 ते रातचे 12 पर्यंत काम करपाक। आमकां नाका तांणी तशें काम केलें जशें बाकीच्या वर्करांक आसता। हेंचे डिमांडूय बी पाडून दिवचे सरकारान। दे शूड बी ट्रिटेड ऑन पार विथ अदर वर्कर्स। आनी तांची कन्वेन्शन आसा, ते कन्वेन्शन सायन केल्यार कितलोच तेंप जालो, ते कन्वेन्शना पद्दतीन तांकां तांचे हक मेळचे। कितें बेनिफीट मेळटले मेळटा तांकां कामार रावल्यार? हय, जाका शिक्षण ना आनी कितें ना तो डोमेस्टीक काम करता, आनी डोमेस्टीक कामाक तुका शिक्षण नाका, पूण ऑनेस्टी, सिन्सियरिटी, जबाबदारी आनी आपले हक, मनीसपणाचे हक तांकां मेळचे। तुमचे रजिस्टर आसा तितले? इट्स अ रजिस्टर्ड ऑर्गनायझेशन। वर्कर्स कितले रजिस्टर? Domestic workers is a registered organization. Their strength I do not know, but their number now they are around 500. Some have not been able to come. तांकां जेंका येवपाक मेळना ती येवना। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, नितीक्षा गांवकार आणि मनीषा जाधव।